प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो 10वा विसवोर, वोड 28 ते 31 पर्यंत. मार्क chapter 10 verses 28 to 31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पेद्रून तोंड घालून अशें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी बरे खबरे पासत घरदार ओ भाव ओ भयणी ओ आवय ओ बापूय ओ भुरगीं बाळां ओ शेतां बाटां सांडीत जाल्यार ती आतां ह्याच काळांत एकाक 100 घेतली. घरादारां, भाव भयणी आवयो भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां पूण धुमाळय भोगतली. आनी येता त्या काळांत सासणीक जिवीत घेतली. पयलीं आसात ती 100 जाणां निमाणी जातली आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां ताची सजमणी आमकां मेळचे पयलीं आमी आयज ह्या शिवर्तमानाक चे पयलीं कितें घडटा. एक गिरेस्त मनीस जेजू कडेन येता आनी जेजूक म्हणटा, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करूंक घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, वो गिरेस्त मनीस जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, वो भुरगो गिरेस्त मनीस जो आसलो तो एकदम गिरेस्त आसलो. ताचे कडेन खूब दुडू आसले. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा, तो म्हणटा, तुजे कडेन जें आसा वच वीक, गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत धेंवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. भाव भयणीनो, वो जेजू ताका कितें सांगता, ताका जाय आत्मीक जिवीत जियोवपाक. वो जो गिरेस्त मनीस येयला तो जेजूक म्हणटा, सासणीक जिवीत म्हाका जियोंक जाय, तर हांवें कितें करूंक जाय. आनी जेजू ताका सांगता, जें तुजे कडेन आसा तें सगळें वीक, आनी म्हजे कडेन ये आनी म्हज्या पाटल्यान म्हजो पाटलावदार जा. आनी तो गिरेस्त मनीस सगळें सोडटा आनी तूं दुखी बरीत जावन पयस वेता. आनी तेचे उपरांत जेजू कितें म्हणटा आपल्या शिसांक, तो म्हणटा, गिरेस्त काय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरोंक कितलें कठीण. गिरेस्त काय आसल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरपाक कितलें कठीण. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूचें उतर आयकल्या उपरांत पेद्रू जेजू कितें म्हणटा, पळय म्हणटा, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. आनी तेजे उपरांत जेजू तांकां सगळें जें आयज आयकलां तें आमी आयकलां तें तो सांगता. तो म्हणटा, ज्या जाणांनी आपले जेजूच्या राज्या पासत देवाच्या राज्या पासत सगळें सोडलां आनी बरे खबरे पासत आपल्या भाव भयणीक, आपल्या आवयक बापूयक भुरग्यां बाळांक शेतां बाटांक सोडून देवाचें काम करता जाल्यार तांकां 100 घेतलीं. धुमाळो आसतलो पूण सासणीक जिवीत ती घेतलीं. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेजू ह्या संवसारान आमच्या तारणा पासत येयलो. जेन्ना आदवान पातक केलें, आतां पातक केल्या उपरांत आमचो संबंद देवाशी, मनशा फुड्याचो संबंद देवाशी तुटलो. पूण जेजू येयलो, आपलें रगत वारोयलें, ताणें आमकां सगळें जें आमकां बरें फाव जावंक जालें तें ताणें जोडलें आमकां खुर्सार. तो मेलो, तो पुनर्जीवन जालो, आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी आतां जाय ताका आमी ताचेर भावार्थ दवरलेलो. भावार्थ दवरपाक म्हणजे कितें भाव भयणीनो, जें जेजून आपल्या उतरान सांगलां तें आमकां करपाक. म्हणटच आमकां सगल्यांक सासणीक जिवीत जाय. आनी सासणीक जिवीत मेल्या उपरांत मेळचें ना. सासणीक जिवीत ह्या संवसारान मेळटलें कशे भाशेन, जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी
आमच्या बापाशी आनी पवित्र आत्म्याशी आसतलो. म्हणटच आमचो आतां संबंद आमचो जेजूशी घट जावंक जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमच्यान कांय करूंक जायना. आमी फकत जेजूचेर भावार्थ धरूंक जाय. पोन्न्या कोरार लोकांक खूब वस्तू करच्यो पडटाल्यो. पयशे दूड दिवचे पडटाले, 10% आपले दूड दिवचे पडटाले, उपास करचो पडटालो, मागणें करपाचें, हें आनी तें आनी खूब वस्तू करच्यो पडटाल्यो. पूण ह्या नव्या कोरारान आमकां जाय फकत भावार्थ धरपाक जेजूचेर. भावार्थ धरपाक म्हणजे कितें? जें जेजून आपल्या उतरान सांगलां तें करपाक. आनी भाव भयणीनो, आमकां उतराची सजमणी ना म्हणून, आमकां उतर कितें तें ताजी जाण जायना म्हणून, आमी उतरान कितें बरयलां तें आमी नोको म्हणून आमी आमचें जिवीत सारता. कोणें कितें सांगलें, कोणें आमकां शर्मा दिलो, कोणें कितें म्हणलें, आमी तेंच घेवन बसता. कितलीं वर्सां आमी आयकत आयल्या कितल्यो वस्तू ज्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे नात, आनी आमच्यान आतां कशे भाशेन एक सासणीक जिवीत जिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन बसया, जेजूच्या पांया कडेन बसया, ताजें उतर आमी आयकया, ताज्या उतराची सजमणी घेवया पवित्र आत्म्याच्या आदारान. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां केन्ना मेळटा? आमी 2 दीस पयलीं आमी परब केल्या पवित्र आत्म्याची. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिता. आमचो गुरूजी आमचे भितर जियेता. आनी आतां आमकां उतराची सजमणी मेळटा. आनी उतराची सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत आमी तें उतर पाळूंक पावता, आमी तें करपाक पावता. ना तर बाबा सजमणी ना जाल्यार आमी आमचेंच कितें आमी आमच्या मनान हा धर्म कोत्ता, हें कोत्ता तें कोत्ता, पूण कसलोच फायदो आमकां मेळना. कित्याक आमी ह्यो सगल्यो वस्तू करून आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना, आमच्यान सासणीक जिवीत जिवंक जायना. आमी सासणीक जिवीत जियेतले केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरना, ताच्या उतरान आमी रिगून रावता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन तें उतर आमी पाळटा. आनी आतां आमी एक भावार्थीचें जिवीत, एक सोयतीवंत जिवीत, एक जेजूचें जिवीत आमी जियेता. आनी हें जिवीत जियोवपाक आयज जेजू आमकां सांगता. तो म्हणटा, सासणीक जिवीत जियोवपाक तुमी म्हजेर चोत्राय दवरात, ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर दवरी नाकात. दुडवांचेर, भाटां बेसांचेर, फामिलीचेर हांव म्हणना तुमी सगळें सोडात आनी जेजूच्या फाटल्यान वचात. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिता, वी गिव हिम द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आमच्या जिवितांत पयलो जाता, ताचें उतर आमच्या जिवितांत पयलें जाता, सगळें आमच्या जिवितांत सारकें जाता. पूण आयज आमी जेन्ना ह्या शुवर्तमानाची आमी नियाळ करता, ज्या भाशेन ह्या गिरेस्त मनशान येवन जेजूक सांगलें, म्हाका सासणीक जिवीत जिवंक जाय, पूण तो जेजून कितें सांगलें तें करपाक तयार नासलो. ताका जायल्लें आपलें दुडू आनी ताका सासणीक जिवीत जावंक जाल्लें. पूण ते भाशेन जायना भाव भयणीनो. आमी सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार जेजूक आमी पयलो जागो दिवया. आनी पयलो जागो दिवल्या उपरांत ताचें उतर आमी दिसपट्या जिवन आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर करून आतां आमकां सगळें जें देवान फावो केलां खुर्सार जेजू वरवीं तें आमकां फावो जातलें. आनी आमी एक सासणीक जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक पावतले आनी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी फुडें सरया, हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.